चिंबला येवपी प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा आड आंदोलक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरतात ह्या खातीर मांडवी पुलाचेर तशेंच मेर्शे जंक्शना कडेन कडक पुलीस बंदोबस्त केल्ले। जो मेरेन हो प्रकल्प रद्द करिनात तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी शिटकावणी चिंबलकारांनी दिली। चिंबला येवपी प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा आड फाटले सुमार 19 दीस जाले चिंबलाकार आंदोलन करीत आसात। बुधवारा उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान चिंबला युनिटी मॉलाचो बांदकाम परवानो रद्द केल्लो। उपरांत चिंबलकारांनी विधानसभेत वचून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन हो प्रकल्प रद्द करपाची मागणी तांच्यांनी केल्ली। उपरांत बेरेस्तारा सकाळी ह्या प्रकल्पा आड तांच्यांनी विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाक मेर्शे जंक्शना कडेन गर्दी केल्ली। त्या खातीर मांडवी पुलाचेर आनी मेर्शे जंक्शनाचेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। जो मेरेन प्रकल्प रद्द करिना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी शिटकावणी चिंबलकारांनी दिल्या। नव्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातले अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें विधानसभेच्या सभाघरांत दिलें। तशेंच साळावले जावपी 100 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचें काम जें आसा तें फुडल्या वर्सा पुराय जातलें अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें विधानसभेत सांगिल्लें आसा। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन हाचेर प्रश्न विचारिल्लो ताचेर मंत्री सुभाष फळदेसायान जाप दिली। नव्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसायान विधानसभेत दिलें। पयलीं EHN क्रमांकाच्या आधाराचेर घरां आनी वीज जोडणी मेळटाली, मात उच्च न्यायालयान हाचेर बंदी घातिल्ली। ह्या विशयाचेर ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच ॲडव्होकेट जनरल आनी कायदेशीर पंगडा वांगडा चर्चा सुरू आसा। पंचायत कायद्यांत गरजेच्यो दुरुस्त्यो करतल्यो आनी स्वताच्या जाग्यार घर बांदून EHN नंबर घेतिल्ल्यांक वीज आनी उदकाची जोडणी दिवपा खातीर पंचायत 1 म्हयन्या भितर आदेश जारी करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। आमदार गोविंद गावडे ह्या विशीं सभाघरांत ताणें प्रश्न केल्लो। हरमलच्या ओथेल्लो ह्या रेस्टॉरंट आनी रिसॉर्टाचेर प्रशासनान व्हड कारवाय केल्या। हरमलच्या खाजन जमीन आनी मिठागराच्या सुवातेर कसलेच शासकीय परवानगी बगर बेकायदो बांदकाम केल्ल्याचो ठपको दवरून पेडणे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक हाणें हे पुराय संकुल बेगोबेग सील करपाचे बुधवारा आदेश दिल्ले। उपरांत बेरेस्तारा हाका कुलूप घातिल्लें आसा। ह्या विशीं चड म्हायती प्रमाण जंय हे रेस्टॉरंट उबें आसा ती जमीन आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या मालकीची आसा आनी कोणाक ती तांणी लिजाचेर दिल्ली अशें ते म्हणटात। ह्याच विशया वयल्यान लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप केलेले आसात। गरजेचे सक्तीचे परवाने आणि योग्य मान्यताय नाशिल्ल्यान कोलवा आणि बाणावले वाठारांतली कांय रेस्टॉरंटां संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा सील केल्यात। योग्य कागदपत्रां आणि सुरक्षेच्या उपायांचो उणाव आशिल्ल्यान कोलवा वाठारांतली कांय रेस्टॉरंटां सील केलेली आसा। बाणावलेचे युवर स्टोरी रेस्टॉरंट जाल्यार कोलवा वाठारांतले गॅलेरिया फिश लँड आणि बीच रिसॉर्ट सील केला। तशेंच हेर कांय रेस्टॉरंटांचेर लेगीत कारवाय जावपाची शक्यताय आसा अशें कळटा। कोलवा वाठारांतल्या कांय रेस्टॉरंटांचेर ही कारवाय केला। योग्य परवाने नाशिल्ल्यान ही रेस्टॉरंटां सील केल्ल्याचें कळटा। योग्य परवाने आनी सक्तीचे डॉक्युमेंट्स नाशिल्ल्या कारणात कोलवा आनी बाणावले वाठारांतली कांय रेस्टॉरंटां संबंधित अधिकाऱ्यांनी सील केली। योग्य कागदपत्रां आनी सुरक्षेच्या उपायांचो उणाव आशिल्ल्यान कोलवा वाठारांतली ही रेस्टॉरंटां सील केल्यात। बाणावलेचे युवर स्टोरी रेस्टॉरंट जाल्यार कोलवा वाठारांतले गॅलेरिया फिश लँड।
स्वतंत्र दीस, प्रजासत्ताक दीस आणि गोंय मुक्ती दीस या तिनूय राष्ट्रीय दिसांच्या सुवाळ्याक सांखळे पालिकेंतल्या सगळ्या नगरसेवकांनी हजर रावचे पडटले. एखादो नगरसेवक जर ह्या दिसांनी गैरहजर रावलो जाल्यार तांचो 1 म्हयन्याचो पगार कट करतले अशी शिटकावणी सांखळे पालिकेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू हाणें दिली. बेरेस्तारा सांखळे पालिका मंडळाच्या जाल्ले बसकेंत हो निर्णय जाल्लो आसा. प्रजासत्ताक दीस तशेंच गोंय मुक्ती दीस, स्वतंत्र दीस अशे राष्ट्रीय दीस जे आसतात तेन्ना ह्या तिनूय दिसांक जर नगरसेवकांनी गैरहजर जर ते रावले जाल्यार तांचो 1 म्हयन्याचो पगार कट करतले अशी शिटकावणी सांखळे पालिकेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू हाणें दिलेली आसा. बेरेस्तारा सांखळे पालिका मंडळाच्या जाल्ले बसकेंत हो निर्णय जालो. कार्निवालाच्या फ्लोटांत वांटेकार जावप्यांक आर्थीक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. 10 वर्सां जालीं तरी आजून मेरेन ह्या फ्लोटांचे इनामांचे जे पयशे आसात ते वाडूंक ना. देखून ह्या वर्सा तरी इनामांचो रक्कम जो आसा तो वाडोवन दिवचो अशी मागणी आमदार निलेश काब्रालान केली. तेन्ना ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून ह्या विशयाचेर आमी योग्य निर्णय घेतले अशी खात्री पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलेली आसा. कार्निवालाचे फ्लोट करपी जे लोक असतात, कलाकार असतात, तांकां अडचणी येतात, तांकां खर्चूय चड येता. ताका लागून कार्निवालाच्या फ्लोटांची इनामां जी आसा ती वाडोवन दिवची अशी मागणी आमदार निलेश काब्राल हाणें केली. तेन्ना हाचेर चर्चा करून योग्य निर्णय घेता अशी खात्री पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन तांकां दिलेली आसा. टीसीपीच्या स्थगीत प्रश्नावयल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो. आमदार वेन्सी वेगासान प्रश्न उपस्थित केल्लो. उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन जाप सादर केल्ल्याचे सांगून लेगीत सभापतीन टीसीपीच्या स्थगीत प्रश्नाचेर चर्चा करपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ घातलो. हो प्रश्न फाटल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना वेळार स्थगीत केल्लो. मजगतीं जमीन रुपांतरणाचेर काँग्रेसीच्या भुमिके विशीं मंत्री विश्वजीत आनी युरी आलेमाव मदीं बोवाळ जालो. फाटल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना वेळार स्थगीत केल्ल्या टीसीपीच्या प्रश्नावयल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो. सभापतीन टीसीपीच्या स्थगीत प्रश्नाचेर चर्चा करपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ घातलो. आमदार वेन्सी वेगासान स्थगीत प्रश्न उपस्थित केल्लो. मजगतीं राज्यांच्या हेता खातीर टॉप वकिलांची गरज आसा. ॲडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेवनूच आमी ज्येश्ठ वकिलांची नियुक्ती करता. टीसीपी खात्यान सुमार 750 कोटी रुपयांच्या महसुलांतलो 1.5% परस कमी खर्च केला अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत गरजेचे सगळे सुविधा उपलब्ध करून दितले. तशेंच तज्ञ दोतोरांच्या भरती सयत साधन सुविधा उबारपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सुविधांचो उणाव आसा, जाका लागून जीएमसीचेर ताण येता म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें प्रश्न मांडिल्लो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला सयत हेर हॉस्पिटलांनी बऱ्याचशाच साधन सुविधांचो उणाव आसा, जाका लागून जीएमसीचेर ताण येता. हो ताण कमी करपा खातीर मंत्री कितें पावलां उबारतलो असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कडेन केल्लो. ह्या वेळार युरी आनी मंत्री विश्वजिता मदीं बरेच पेटले. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले. तशेंच तज्ञ दोतोरांच्या भरतीचे साधन सुविधा उबारपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. आडफोड्या बर्ज घडणूक पुराय प्लॅनिंग आशिल्ल्याचो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला. बर्ज घडणुकेक जापसालदार आशिल्ले पयशे दिवन ह्या प्रकरणांतल्यान सुट्टले. तांकां कांयच ख्यास्त मेळची ना अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. ह्या प्रकरणाचेर सारकी कारवाय जावपाक जाय अशें विजय सरदेसाय म्हणटा.
बेरेस्तारा तब्बल 70,000 कोटींचे बजेट आशिल्ल्या मुंबय महानगरपालिकेची वेंचणूक जाली. 227 प्रभागांतल्यान रिंगणात आशिल्ल्या 1,716 उमेदवारांचो कौल 1,03,00,000 मतदार दितले. ह्या वेंचणुकेक महत्वाची गजाल म्हटल्यार राज आनी उद्धव ठाकरे एकठांय आयिल्ले आसा. इतलो तेंप 36चो आंकडो आशिल्ले हे दोगूय भाव एकठांय आयल्यात. पूण ह्या वेळार भाजपाक मुंबय पालिका ताब्यात घेवपाची आसा. तशेंच शिवसेनेत उबी फूट पडल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हांची ही पयली पालिका वेंचणूक आसा. ताका लागून आतां प्रत्येक मुंबयकारांचे तशेंच महाराष्ट्रांतली नजर जी आसा ती ह्या महानगरपालिका वेंचणुकाचेर राविल्ली आसा. हातूंत कोण बाजी मारतलो हे बेरेस्तारा निकाला उपरांत कळटले. ह्या निकालाचेर आतां प्रत्येक महाराष्ट्रवासियांची नजर लागून राविल्ली आसा. महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकेचे वेंचणुके खातीर बेरेस्तारा सकाळ सावन सुरवात जाली. सकाळ सावनूच सगळे आमदार, नेते, कार्यकर्ते आनी सर्वसामान्य नागरीक मतदानाचो हक्क बजयतना दिसले. मात ह्या फाटभुंयेर मनसे प्रमुख जो आसा राज ठाकरे हाणें सरकार आनी राज्य वेंचणूक नियंत्रणेचेर खर शब्दांत टिका केली आनी तिडक उक्तायली. ही वेंचणूक नासून फ्रॉड आसा. मतदान करतना राज ठाकरेन वेंचणूक प्रक्रियेचेर जोरदार हल्लाबोल केलो. महाराष्ट्रात जेन्ना ही महानगरपालिका वेंचणूक जाली तेन्ना ह्या महानगरपालिका वेंचणुकेच्या भायर येयल्या उपरांत जी बोटाचेर शाई लावपाची आसता ती शाई कितल्याशाच जाणांनी पुशिल्ल्याचे व्हिडिओ लेगीत सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले. आनी ह्या संदर्भाचेर मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे हांच्यांनी नाराजी आनी तिडक उक्तायली. महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिके खातीर मतदान जाले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या कुटुंबा सयत महाराष्ट्र नगरपालिका वेंचणूक 2026 खातीर मतदान करून लोकशायेत वांटो तांच्यांनी घेतिल्लो आसा. तांच्या कुटुंबातल्या वांगड्यांच्या हाजेरींतल्यान तांच्यांनी आपल्या कुटुंबा सयत ते मतदान करपाक गेले आनी नागरिकांक मतदान करपाची प्रेरणा आनी आवाहन केलें. थळाव्या प्रशासना कडेन आनी उदरगती कडेन संबंदीत आशिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची दिशा जी आसा ती नागरी वेंचणुक्यो थारयतात हे लक्षांत घेवपा सारकें आसा. देखून दरेका नागरिकान मतदान करून लोकशाय घटमूट करात असो उलो ह्या वेळार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें मारलो. इराणांत वाडत आशिल्ल्या तणावाक लागून भारतीय नागरिकांक खासा करून विद्यार्थ्यांक देश सोडपाचो सल्लो भारतीय दुतावासान दिलेलो आसा. भारतीय नागरिकांक वेपारी उड्डाणां सारकिल्ल्या खंयच्याय उपलब्ध आशिल्ल्या साधनां वरवीं इराणांतल्यान भायर सरूंक वचूंक मेळटा अशें दुतावासान सद्या सांगिल्लें आसा. भारतीय नागरिकांनी खंयच्याय निशेधा पासून इराण हांगासल्यान पयस रावचें. खंयच्याच निशेधांत तांच्यांनी वांटो घेवचो न्हय. इराणांत जे कोण भारतीय विद्यार्थी आसात तांच्यांनी ह्या इराणांत जे संघर्श चालू आसा ताच्या पासून पयस रावचें अशें इंडियन एम्बसीन सांगिल्लें आसा. भारतीय नागरिकांनी खंयच्याय निशेधा पासून तातूंत वांटो घेनासतना पयस रावचें. थळाव्या खबरांचेर नदर दवरपाचो सल्लो लेगीत इंडियन एम्बसीन दिलेले आसा. कागदपत्रां, पासपोर्ट, ID आनी हेर गरजेचे कागदपत्रां तयार दवरपाक लेगीत तांकां सांगिल्लें आसा. भारतीय नागरिकांक अशें आवाहन केलेलें आसा. प्रजासत्ताक दिसाच्या नदरेन जम्मू काश्मीरात सुरक्षा कडक तैनात केलेली आसा. सुरक्षा दळान अनंतनागच्या अचाबलात पुराय तपासणी आनी सोद मोहीम राबयल्ली आसा. प्रजासत्ताक दिसाच्या फाटभुंयेर ही सद्या सर्च ऑपरेशन जम्मू काश्मीरात चालू केलेलें आसा. सुरक्षा दळान लोकांची आनी वाहनांची पुराय तपासणी केलेली आसा. जम्मू काश्मीरांतल्या नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तानाच्यो कुकर्मां जी आसा ती परतून उजवाडाक आयिल्ली दिश्टी पडिल्ली. मंगळारा सांजे वेळार उसरा राजौरी जिल्ल्यांतल्या केरी सॅक्टरांत पाकिस्तानी ड्रोन भोंवता आसतना दिश्टी पडले. मात्र सादूर आशिल्ल्या भारतीय जवानांनी रोखडेच प्रत्युत्तर दीत त्या ड्रोनांचेर गोळीबार केलो आनी हे पाकिस्तानाचे ड्रोन जे आसा ते उडोवन लायले. पुराय वाठारांत सध्या हाय अलर्ट जारी केलेलो आसा
आणि प्रजासत्ताक दिसाच्या फाटभुंयेर सध्या ही सर्च मोहीम जी आसा ते जम्मू काश्मीर आणि हेर बॉर्डरींचेर चालू आसा. सध्या पुराय देशभर मकर संक्रांत मनयतात. सकाळ सावन लाखांनी लोक जे आसा ते गंगा, यमुना, नर्मदा ह्या मुखेल न्हंयच्या देगेर पवित्र डुबकी मारता आसतना दिश्टी पडटात. तशेंच प्रयागराज हांगासर भोवसंख्येन लोकांनी हाजिरी लायली. ह्या माघ मेल्यात मकर संक्रांतीचे स्नान करून हे भावीक सध्या प्रयागराज हांगासर आयिल्ले आसा. सकाळ सावन तांच्यांनी ह्या भक्तांनी ह्या त्रिवेणी संगमात स्नान केले. संगमाच्या रेंवेंचेर श्रद्धेचो एक महाकुंभ उसळून आयिल्ल्या सारको दिश्टी पडपाक लागलो. सध्या उत्तर भारतात जोरदार थंडी पडिल्ली आसा. ह्याच फाटभुंयेर प्रयागराज हांगासर दाट थंडी, दाट धुकें आसून लेगीत लाखो भक्तांनी हर हर गंगे म्हणत त्रिवेणीच्या संगमात मकर संक्रांतीचे हे पावन स्नान केले. सुरक्षे खातीर वाठाराच्या दरेक पावलांचेर पुलिसांचो कडक बंदोबस्त आशिल्लो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 3 दिसाच्या भोंवडेचेर गुजरात हांगासर पाविल्ले आसा. ह्या भोंवडेच्या वेळार ताणें अहमदाबादच्या थळटेज हांगाच्या गुरुद्वारा गोविंद धामात नमस्कार केलो, थंय प्रार्थना केली. उत्तरायणाच्या निमित्तान अहमदाबादात जाल्ल्या पतंग महोत्सवात लेगीत तांच्यांनी वांटो घेतलो. मकर संक्रांतीच्या निमतान पुराय भारतात वेगवेगळ्या राज्यांनी पतंग उडोवपाची अशी पद्दत आसता. गुजरातात लेगीत हो पतंग उडोवपाचो महोत्सव जो आसा तातूंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्यांनी वांटो घेतलो आनी पतंग उडोवपाचो तांच्यांनी आनंद घेतलो. महाराष्ट्र, गुजरात अशा ह्या राज्यांनी मकर संक्रांतीच्या दिसांनी पतंग उडोवपाची ही पुर्विल्ली प्रथा आसा, जी कांय लोक जोपासतना आजून दिश्टी पडटा. बिल्डिंगेच्या टेर्रसार वचून कांय लोक हे पतंग उडयतात. ह्या पतंगात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान लेगीत वांटो घेतलो. भारतीय दर्यावयल्या इतिहासांत आनीक एक भांगराळो अध्याय जोडिल्लो आसा. हे शिविल्ली इतिहासीक जहाज INSV कौंडिन्य हे जहाज ओमानांतल्या मस्कट हांगातल्या सुलतान काबूस बंदरात 18 दिसांचे कश्टभरीत आनी रोमांचक भोंवडी पुराय करून यशस्वीपणान थंय पावले. हे जहाज 29 डिसेंबराक गुजरातांतल्या पोरबंदरांतल्यान भायर सरिल्ले. पुर्विल्ल्या भारताच्या दर्या परंपरेचो जिवो नमुनो आसा. INSV कौंडिन्य हे 5व्या शेंकड्यांतल्या त्या जहाजांचेर आधारीत तयार केल्लेले आसा, जे अजंता केव्सांतल्या चित्रावरी दिश्टी पडटा. नाल्लाचो कातो जाताच्या पासून तयार केल्ली दोरी, कपडे, हेर सैमीक वस्तू आनी लांकडां पासून शिवून केल्ले हे जहाज जे आसा ते ऐतिहासीक कला कौशल्य आनी आधुनीक नौदळाच्या उपकरणाची एक दुर्लभ कामगिरी दाखयता. पयल्या शेंकड्यांतलो हो महान भारतीय खलाशी कौंडिन्य हांच्या नांवार हे जहाजाचे नांव दिलेले आसा. दिल्लींतली थंडी सध्या खर कडक जालेली आसा. दाट धुक्याक लागून लोकांच्या जनजीवनाचेर सकाळ फुडें हो परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा. दिल्लींतल्या RK पुरमाचे हे कांय व्हिडियोज आसात जे दाट धुके दिल्लीत पडिल्ले दिश्टी पडटा. ह्या दाट धुक्यांक लागून येरादारी करतल्यांक मातशे त्रास जाणवतात. तशेंच IMD नुसार सध्या दिल्लीत किमान तापमान जे आसा ते 3.2 अंश सेल्सियस इतले नोंदयल्ले आसा, जे सामके कमी आसा. ताका लागून दिल्लीत दाट थंडी पडिल्ल्याचें सध्या वातावरण आनी हे दाट धुके आमकां दिल्लींतल्यान दिश्टी पडटा. जम्मू काश्मीरांतल्या नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तानाची कुकर्मां परतून एक फावट उजवाडाक आयिल्ली. मंगळारा सांजे वेळार उसरा रजौरी जिल्ल्यांतल्या केरी सॅक्टरांत पाकिस्तानी ड्रोन भोंवता आसतना दिश्टी पडले. हे ड्रोन भारतीय प्रदेशांत प्रवेश तांच्यांनी केलो. पाकिस्तानी ड्रोनांनी पूण सादूर आशिल्ल्या भारतीय सैन्यांनी रोखडीच तांकां जाप दीत त्या ड्रोनांचेर गोळीबार केलो आनी ह्या घडणुके उपरांत पुराय वाठारांत हाय अलर्ट जारी केला. सध्या देशभरात प्रजासत्ताक दीस मनोवपाचे आसतना ह्या फाटभुंयेर जम्मू काश्मीरांतल्या नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तानाच्यो कांय हालचाली उजवाडाक आयल्यो. पाकिस्तानाचे कांय ड्रोन जे आसात ते नियंत्रण रेषेच्या भारताच्या प्रदेशांत पावले.
भारताच्या बॉर्डरीत हे पाकिस्तानी ड्रोन घुशिल्ल्यान परतून एकदा पाकिस्तानाचेर खर नजर दवरून भारतीय जवान आसात। मात्र ह्या ड्रोनांचेर तांच्यांनी प्रत्युत्तर दीत गोळीबार केलो आणि हे ड्रोन भायर रावन रावले। श्रीनगर हांगासर जनरल म्हटल्यार जेन-झी युवा अधिवेशनात विद्यार्थी शामील जाल्ले। ह्या जेन-झी अधिवेशनात जे कन्व्हेन्शन जाले, परिशद जाली, तातूंत विद्यार्थी, तरुण वेवसायीक, कलाकार आणि सामाजीक कार्यकर्ते हातूंत वांटेकार जाल्ले। जेन-झीच्या ह्या परिशदेंत राष्ट्र उभारणीत तरणाट्यांच्या भुमिकेचेर चर्चा जाली। तशेंच वेगवेगळ्या वक्त्यांनी ह्या तरणाट्यांक मोबायला पासून पयस रावपाचें आवाहन केलें आणि आपलो जो टायम जो आसा तो सामाजीक, सांस्कृतीक आणि नागरी उपक्रमां मदीं सक्रियपणान सहभाग दिवपा खातीर आसा। ताका लागून ह्या वेळाचो सदुपयोग करचो अशें आव्हान ह्या तरणाट्यांक केलें। जेन-झी परिशद ही जम्मू काश्मीरात आयोजीत जाल्ली। दक्षिण भारतात विशेषतः तामिळनाडू हांगासर पोंगल हो सण व्हडा उत्साहात आणि व्हडा दबाज्यान मनयतात। पोंगल हो 4 दिसांचो कापणीचो उत्सव आसा, जो जानेवारीच्या मध्यांत सूर्यदेवाचे आणि नवीन पिकावळीचे आभार मानपा खातीर साजरो केलो वता। चेन्नई हांगासर लोकांनी भोगी पोंगल जो आसा तो सण पारंपारीक विधी आणि शेकोटी पेटोवन तेंच्यांनी मनयलो आसा। IIT मद्रास हांगासर केंद्रीय शिक्षण मंत्री हांगासर पावले आणि तांच्यांनी लेगीत हो पोंगल उत्सव जो आसा तो तांच्यांनी मनयलो। सध्या दक्षिण भारतात पोंगल उत्सव व्हडा दबाज्यान चालू आसात। वेगवेगळ्या वाठारांनी लोक पोंगल मनयतना दिश्टी पडटा। जाल्यार चेन्नई IIT मद्रास हांगासर शिक्षण मंत्री, केंद्रीय शिक्षण मंत्री हांगासर पावले आणि तांच्यांनी ह्या पोंगल उत्सवात वांटो घेतलो। तामिळनाडूत सध्या थुथुकुडी हांगासर पोंगलाचो उत्सव व्हडा प्रमाणात तांच्यांनी साजरो केलो। तांच्यो बोटी ज्यो आसात त्यो ह्या नुस्तेमारांनी सध्या दर्या देगेक लायल्यो। पोंगलाच्या पावन उत्सवाचेर तांच्यांनी आपल्यो बोटी ज्यो आसा नुस्तेकारांनी दर्यांत सोडूंक ना। ह्या बोटींक नुस्तेकारांनी मातसो विसव दिलो आणि बोटी ज्यो आसा त्यो दर्या देगेचेर पार्क करून दवरिल्ल्यो। सांस्कृतीक आणि पारंपारीक उत्सवाच्या काळात समुद्रात वचूं नजो म्हणून तांच्यांनी पोंगल सण साजरो करपा खातीर ह्या नुस्तेकारांनी आपल्यो बोटी ज्यो आसात त्यो दर्या देगेचेरूच पार्क करून दवरिल्ल्यो। बर्फाच्या हद्दीत कांचनगंगा पर्वतांचे मनमोहक दृश्य पळोवपा खातीर दार्जिलिंग हांगासर पर्यटकांची सध्या बरीच गर्दी उसळून आयिल्ली आसा। सूर्योदयाच्या वेळार हे दृश्य सगळ्यांत बरें दिसता, जाका लागून हिल स्टेशन वाठारांत जे पर्यटक भोंवडी करपाक वयतात तांकां लागून हे दृश्य जे आसा ते खूब मोहीत करता। कांचनगंगाचे हे दृश्य लोकां खातीर आणि पर्यटकां खातीर खूब लोकप्रिय आसा। विशेषतः सुटयो पडल्यो आणि नवीन वर्साच्या सुरवेक हांगासर व्हडा प्रमाणात गर्दी जाता, कारण की थंडेचे दीस आसता, तेच बरोबर हांगाचे वातावरण जे आसता ते बरें आसता, जाका लागून पर्यटकांक हांगासर उपस्थिती लावपाक मजा येता। आणि हे जे मनमोहक दृश्य आसा कांचनगंगाचे झेलान धांपिल्ले ते पळोवपाक हे पर्यटक आनंद लुट्टा आसतना ह्या पर्यटन स्थळाचेर हिल स्टेशनाचेर दिश्टी पडटा। सध्या श्रीनगर हांगासर दाट थंडी पडिल्ली आसा। तापमान जे आसा ते 3 डिग्री सेल्सियसाच्या सकयल पावल्लें आसा। तापमानांत घट जाल्ल्यान सध्या हांगासर थळावे आणि जनजीवन जे आसा तांचेर विस्कळीत तेंचें जनजीवन जालेलें आसा। IMD नुसार श्रीनगर शारांतलो किमान तापमान जो आसा तो 3 डिग्री सेल्सियस सध्या नोंदयल्लो आसा। हे सध्या चित्र जे आमी पळयता ते श्रीनगरांतले दाल सरोवराचे आसा। थंय सध्या दाट धुके आणि कडक थंडी सध्या जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगर हांगासर पडिल्ली आसा आणि तापमान जे आसा ते 3 डिग्री सेल्सियस उणें जाल्लें आसा।